आम्ही अडोंग ना सरपंच तुका सांगता आम्ही तुमका अडोंग ना आम्ही फक्त तुका चारदा क्लिअर केला कित्याक तर आता आम्ही आडेला तुमका आम्ही अडोंग ना तुमका सेक्रेटरी पळय आम्ही तुमका अडोंग ना तुम्ही मेजा आम्ही फक्त लोकांक दाखयता बाबा हे तुमचे इतले इतले मेजता फुडें केन्ना वचूं शकता आम्ही इशू करना अरे इश्यू न्हू रे तू आता खंय आम्ही इशू करना रे आम्ही इशू करना आम्ही इशू करना हा पोलीस प्रोटेक्शन आर्ट अडल म्हण नाका तुका म्हणे अडोंग ना सरपंच आयज तुमचे रोड वायडनिंगा खातीर कोलवाळेन इन्स्पेक्शन आसलें सो कितें जालें तें इन्स्पेक्शन खंय तरी तें अर्दवट उरलें कंप्लीट जावन अशें सो कितें एक्झॅक्टली कितें इशू तेजो इन्स्पेक्शन म्हणजे तेन्ना जे हायकोर्टाचे जेन्ना हे येयले आमकां ऑर्डर येयली तेन्ना आमचो लिगल एडवायजर जो एडवोकेट आसलो तेजे कडल्यान आमी गायडलायन घेतली आनी त्या प्रमाणे हायकोर्टाचे ऑर्डरी प्रमाणे आमी जे आसले ते इन्स्पेक्शन केलेले आनी तेजे पयलीं जो सरपंच आसलो तेन्ना तेणी जी शॉपां आसली न्हू तेजेर इन्स्पेक्शन केलें आनी आतां हायकोर्टाचे ऑर्डरी प्रमाणे आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी जे कायद्यान आहा न्हू ते आमी केल्लेले आहा सद्या सो कितें जालें थंयसर अशें इंटरप्शन्स कितें जालें इशू कसो जालो जेन्ना इन्स्पेक्शन करताले तेन्ना आमचे थोडे भुरगे गांवचे आसले आनी तुकाराम परब आर्जीचे सगळे जाण ते येयले आनी तेंच्यांनी आमकां क्वेश्चन केलो की तुमी PWDचो इंजिनियर नासतना जावं रोडाचें कशें कितें इन्स्पेक्शन करता तुमकां तेन्ना आमच्या सेक्रेटरीन सांगलें जो हायकोर्टाची जी ऑर्डर आहा त्या प्रमाणे आमी कितें आहा तें इन्स्पेक्शन करतात मागीर तेंच्यांनी नॉर्मली कितें आसलें तें क्वेश्चन केलें तेजें आन्सर आमी तांकां दिल्लेलें आहा आनी आमी तांकां सांगलें की गांवच्या लोकांचें कितें आहा न्हू तेंच्यांनी आपलें कितें आहा तेंची ओल्ड घरां ती आनी जेन्ना आमी जावंक नासले तेन्नाची घरां ती तेन्ना हांवें तांकां सांगलें तुमचो कितें आहा तो रिप्लाय दिया कारण हायकोर्टाची ऑर्डर आमी ते नाकारूंक शकना न्हू अप्रॉक्सिमेट कितले अशीं घरां आसा स्ट्रक्चर आसा जे वयता अशें ते रोड एक्सपान्शनाक चडशीं म्हणजे थंय शॉपां आहा थोडीं आनी थोडीं घरां आहा त्या कारणान आमी जे 55 कितें तरी काडलेलें आहा आनी बाकीचें कितें आहा बिनानी सकयल कितें आहा सर्वीस रोडाक कितें आहा तें सुद्दां तेजेर सुद्दां हांवें एक्शन तेजेरूय घेतलो कितें आहा कायद्यान कितें बसना तें येवकूच जाय म्हाका सो आतां हो जो रोड एक्सपान्शन जाता तेची खरीच गरज आसा लोकांक एक्चुली कितें आहा ह्यो रोड जो प्रोपोज केल्लो म्हाका दिसता 2010 का लेवला आदलो रोड तो प्रोपोज केल्लो कित्याक तेन्ना ह्यो हायवे आसलो आनी तेन्ना हायवे आसल्या कारणान तो रोड इल्लोसो आसलो तेन्ना व्हडले व्हडले ट्रॉली सुद्दां हांगासून वयताले तेन्ना कशें आसलें तेन्ना तो प्रोपोज केल्लो रोड पूण म्हाका दिसता आतां कितें हायवे जाल्लो आहा आनी हायवे जाल्ल्या कारणान ह्यो इंटरनल रोड गरज ना वाडोवपाचो आनी तो वाडोवपाच्या कारणान आतां कितें आहा हेजेर सरकारान दखल दिवपाची गरज आनी सरकारान येवन मुद्दम पळोवपाची गरज आहा आनी तेंच्यांनी जे हायकोर्टाक हेजो रिप्लाय करपाची गरज आहा की बाबा हांगासर गरज खरीच आहा काय हे लोकांक आनी ते चॅक करूनच रिप्लाय कितें तो हायकोर्टाक दिवपाचो आमी कितें आहा हायकोर्टाचे ज्या कायद्या प्रमाणे हायकोर्टान जे आमचे कडेन एक्शन घे म्हटल्यार ते प्रमाणे आमी एक्शन घेता पूण तुमच्या प्रमाणे ते रोड एक्सपान्शनाची सद्या गरज ना रोड वायडनिंग करपाची गरज ना अशें तुमी म्हणटा ना रोड वायंडींग करपाची गरजूच ना न्हू रोड पयलीं आसलोलो तेन्ना पयलींच रोड इल्लोसो आसलो तेन्ना व्हडले व्हडले ट्रॉली हांगासून ह्यो मेन हायवे आसलो तेन्ना पूण आतां तिची म्हाका दिसना गरज आहा कित्याक आनी पळोवपाक गेल्यार आहा तो रोड पयलीं वायंडींग केल्लोय आहा तो वाडयल्लो आहा पूण त्या प्रमाणे म्हाका दिसना तो 25 मिटराची गरज आहा आतां सरकारान हेजेर सारकी कितें ती दखल घेवपाची गरज आहा पळोवपाचें कित्याक हे लोक जे आहा ते आमचे आनी आमचे लोक आसले ते गरीब लोक आहा आनी ते गरीब लोकांक सरकारान हेल्प करपाची गरज आहा आनी आमी जाता इतले सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की सरकाराक आमी की ह्या लोकांक जाता ती मदत करची आनी हरशीं रोडा खातीर हे जर कितें चललेलें आहा जाल्यार सरकारान हेजेर तेंचे जे इंजिनियर आहा तेंचे जे रोड PWDचे जे कोण आहा तेंच्यांनी पळोवन तेजेर कितें तें एक्शन घेवपाचें आहा जाल्यार तेजेर कितें आहा तें पळोवनूच करपाचें कारण कितें आहा म्हाका तर दिसना की तेजेर रोड आनी वाडयल्लो गरज आहा अशें म्हाका तर दिसना आनी कितलें जालें जाल्यार ते लास्ट लोक आहा ते आमचेच न्हू म्हणून आमकां ते लोकां बरोबर आमकां तांकां सांबाळचेच पडटलें आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता एज अ सरपंच म्हणून की आहा हे जे रोडा खातीर कितें चल्लेलें आहा आनी लोकांची घरां वयता शॉपां वयता कितें आहा सरकारान तेजेर पळोवन कितें तें फुडें एक्शन घेवपाचें
सरपंच बाब, तुम्ही हेच्या रिगार्डींग PWDक जावं गव्हर्मेंटाक लेटर करतले की परत रिसर्वे करचो हेचो बीन अशें कितें? हय, हांव आमचे मिटिंगेक डिस्कस करतलो आनी एक लेटर PWDक करतलो आनी तांकां सांगतलो रिसर्वे करची आनी तेजेर सारकें कितें आहा तें पळोवनूच तेजेर फुडें कितें तें ऑर्डर पास करपाचें म्हणून हांव तरी लेटर करतलो हांगसून रिसर्वे करपाचो म्हणून. बाबा आयज हे सरकार हे आमचे हे करूंक सोदता, हेचेर तुजें कितें म्हणणें आसा? माझे म्हणणें कितें आहा, हे आमकां रस्ते रूल नाका न्ही, आहा तितले खूब जाले. ह्या रस्त्यान आमी सुशेगाद आहा. मेन कितें आहा, हे आतां वायंडींग म्हणटा तो वायंडींग खंय करपाक जाय? हो रोड खंय व्हरता आतां हायवे करून? हो पयलीं तो हायवे जालो मरे तेवटेन, आनी गांवांतसून घरा मोडून हायवे करता, कोणाक खंयचेर व्हरपाक? आतां बाबा हो जो रस्तो आहा पळय दोनूय सायडीक 12 काय 12.5 मिटर अशें हे लायला तेंच्यांनी, सो टेप लायले, टेप लायल्ली आसा. सो 12 मिटर म्हणजे ते आख्खे घर वयता, ते आख्खे कपेल हय, वयता. मागीर लोकांनी खंय रावपाचें? तुमकां कितें दिसता, हे आमकां लागून करता काय हे हे आमकां लागून करिना, हे आपल्या स्वार्थाक करता न्हू, आपल्या स्वार्थाक लागून करतात ते, आमकां लागून लोकांक लागून करिना. हे दिल्लीवाल्यांक लागून करतात. सो लोकांक तुमच्या तांकां जागा विकपाच्यो आहा सगळ्यो. लोकांक कितें मेसेज दिवंक सोदता तूं? लोकांक मेसेज दिवंक सांगता, कोण सगळ्यांनी फुडें सरूंक जाय आनी एकवट करूंक जायो. सरकाराचेर दबाव हाडूंक जायो. तो खंयचो कायदो रे? हे कितें नाका जाल्लें? हे दाखय लेटर दाखय. हे आतां सगळ्यांक इन्स्पेक्शनाची लेटरां काडल्या हांगा. 25 मिटर रोड जो हांगल्यान वयल्यान बिनानी कडल्यान वयता तो कोलवाच्या देवळा कडल्यान तसोच फुडें तो पिर्णा पावतलो. हो 25 मिटरच्या रस्त्याक लागून जो रिजनल प्लॅनाचेर दाखयल्लो आसा, रिजनल प्लॅन 2021 जो रिजनल प्लॅन आसा, ते रिजनल प्लॅनान तेंच्यांनी 25 मिटरचो रस्तो जो आमी सांगताले तुमकां, हो रस्तो बिनानी कडल्यान पिर्णा मेरेन, पिर्णाच्यान मागीर तो फुडें मेणकुऱ्या वयता. हो 25 मिटरचो MDR तेंच्यांनी हांगा मार्क केल्लो आसा आनी तेका लागून हायकोर्टाची ऑर्डर आसा की ह्या ऑर्डरीनुसार 12.5 मिटर दोनूय वाटेन आतां मेजपाचें काम सद्या हांगा पंचायत विथ द सेक्रेटरी हांगा सद्या करता. आतां इश्यू असो आहा की हे जे लेटर काडला लोकांक, भितर तेंच्यांनी कितें बरयलां, इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन ऑन रोड सायड. आतां ही घरां केन्नाची? 2011 पयलींची, रिजनल प्लॅन करच्या पयलींची चडशी घरां. हे कपेल केन्नाचे? 1901 1901चे. जाल्यार हे सगळें इल्लीगल कशें जाता? हांगा जर तुमी फुडें पळयतात दाखयतले तुमकां सगळीं पोर्तुगीज घरां आसा कितल्या वर्सां पयलींची. जाल्यार तेका हांगा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून पयलेच हांगा पंचायत कित्याक बरयता? जे लोकांक भंय घालपाक की हांगा इल्लीगल तुमचें घर आसा म्हणून. आतां 25 मिटर रोड हे जो काडला तो 2011 येयला आनी आतां हे मेजप चालू आसा. आतां हांगल्यान मेजले जाल्यार हेंचें फूल घर दाखय, हे घर दाखय, हे फूल घर येवन हांगा मेरेन येता. टेप हांगा मेरेन येता 12.5 मिटर प्लस तुका जर मागीर फुडें तुका सेटबॅक परतो 3 मिटर सोडपाक जाय, म्हणजे ऑलमोस्ट हे फूल घर वयता. जर हांगा 25 मिटरचो रस्तो जालो हे फूल घर वयतले आनी पंचायत म्हणटा हे घर इल्लीगल. हेका लागून आमी हेच्या पयलीं झगडला रिजनल प्लॅन जो गांवांत 10 मिटर 15 मिटर 25 मिटर जो रस्तो जो आसा तो डिनोटिफाय जावपाक जाय, ओरिजिनल प्लॅन स्क्रॅप जावपाक जाय, नवीन प्लॅन करपाक जाय, नाजाल्यार आमच्या गांवांतले रस्ते उरपाचे ना. आतां टेक्निकल पर्सन हांगा एक्चुली जाय आसलो PWDचो रस्तो मेजपाक, नाजाल्यार सेंटर ऑफ द रोड खंयचो आहा कितें आहा तें पळोवपाक, पूण ते तेंच्या कडेन ना. ते आतां बेश्टे नांवांक करतात, हांगा एक एक्सरसायज करता. हितून फोंडान कोण पडटलो? सामान्य गोंयकार फोंडान पडटलो, आमचे गोंयकार फोंडान पडटले. एक्चुली हांगा पंचायतींनी ऑब्जेक्शन्स दिवपाक जाल्ले की आमच्या गांवांत हे रस्ते नाका म्हणून, पूण ते रस्ते नाका म्हणना रिजन कितें आसा की ह्या 25 मिटरच्या रस्त्यांक लागून आयज जर तुमी पळयत कोलवाळच्यान तुमी थिये वयतात, आयज फोर्टीचेर जर पळयत तुमी जाल्यार फोर्टीचेर थंय शिमेर आयज व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता. 2 लाख स्क्वेअर मिटरांचेर थंय प्रोजेक्ट येता. तांकां रस्ते करपाक हांगा आमच्या गोंयकारांची घरां उडोवपाचो प्लॅन ह्या सरकाराचो चल्ला, ह्या पंचायतीचो चल्ला. कित्याक पंचायत काडटा आनी हांगा परमिशनां दिता. प्रत्येक फावटी व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्टांक परमिशन दिता. ऑर्चर्ड लँडाचेर पासून तेंच्यांनी प्लॉटिंग करपाक, फार्म हाऊस बांदपाक ह्या पंचायतीन परमिशन दिल्लें आसा. करोडांची डील जाल्ली आसा आनी तेका लागून आमच्या गोंयकारांक हांगा त्रास. म्हणजे आतां तेंच्यांनी
भिवन रावपाचे की माझे घर आता मोडटले काय मागीर मोडटले. घराक ऑलरेडी टेप लायला, फुडें पावल्ली आसा. आता ते फुडें कंटिन्युअस आता बिनानी कडल्यान वयल्यान ते येत आसा, ते फुडें वयता. आमी या तेंच्या वांगडा पळोवया कितें करता. आता टेक्निकल पर्सन हांगा एक्चुअली जाय आसलो PWDचो रस्तो मेजपाक, ना जाल्यार सेंटर ऑफ द रोड खंयचो आहा कितें आहा ते पळोवपाक, पूण ते तेंच्या कडेन ना. ते आतां बेश्टे नांवांक करतात, हांगा एक एक्सरसायज करता. हितून फोंडान कोण पडटलो, सामान्य गोंयकार फोंडान पडटलो, आमचे गोंयकार फोंडान पडटले. एक्चुअली हांगा पंचायतींनी ऑब्जेक्शन्स दिवपाक जाल्ले की आमच्या गांवांत हे रस्ते नाका म्हणून. पूण ते रस्ते नाका म्हणना रिजन कितें आसा की ह्या 25 मिटरच्या रस्त्यांक लागून आयज जर तुमी पळयत कोलवाळच्यान तुमी थिये वयतात, आयज फोर्टीचेर जर पळयत तुमी जाल्यार फोर्टीचेर थंय शिमेर आयज व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता. 2 लाख स्क्वेअर मिटरांचेर थंय प्रोजेक्ट येतात. तांकां रस्ते करपाक हांगा आमच्या गोंयकारांची घरां उडोवपाचो प्लॅन ह्या सरकाराचो चल्ला, ह्या पंचायतीचो चल्ला. कित्याक पंचायत काडटा आनी हांगा परमिशनां दिता. प्रत्येक फावटी व्हडले मेगा प्रोजेक्टांक परमिशन दिता. ऑर्चर्ड लँडाचेर पासून तेंच्यांनी प्लॉटिंग करपाक, फार्म हाऊस बांदपाक ह्या पंचायतीन परमिशन दिल्लें आसा. करोडांची डील जाल्ली आसा. आनी तेका लागून आमच्या गोंयकारांक हांगा त्रास म्हणजे आतां तेंच्यांनी भिवन रावपाचे की म्हाजें घर आतां मोडटलें काय मागीर मोडटलें. घराक ऑलरेडी टेप लायला, फुडें पावल्ली आसा. आता ते फुडें कंटिन्युअस आता बिनानी कडल्यान वयल्यान ते येत आसा, ते फुडें वयता. आमी या तेंच्या वांगडा पळोवया कितें करता. तर पळोवपाक शकता तुमी जशी आता हांगा ह्या मेजरमेंट केला त्या हितून हे जे घर आसा हे आख्खे घर हे जे मेजरमेंट केला तेंच्यांनी तेतून वयता. म्हणजे इन फ्युचर जर हो कायदो जर इम्प्लिमेंट जालो जाल्यार हे घर टोटल वयतले. हांगा